येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। सामूहिक लसीकरण मोहीम लायतले चालीक लोकांनी घेवची आपापले भलायकीची जतनाय खरसाणेन पाळचे एसओपी। मुख्यमंत्री आणि भलायकी मंत्र्याचो गोंयकारांक उलो। 582 टेस्टी पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत आयज केल्यो 2761 चाचण्यो। कुख्यात गुंड अनवर शेखा वयलो हल्लो आनी 2 जाण आयले पुलिसांक शरण। 6 दिसांची पुलीस कस्टडी। राया सावन फोंड्या वचपी लोडेड ट्रक हुमतलो रस्त्यारच। ड्रायव्हराचो गेलो स्टेरिंगा वयलो ताबो। डिवायडराचेर व्हरून ठोकलो ट्रक। हिंसा घेवचे ना खपोवन येरादारी मंत्र्याची टॅक्सीवाल्यांक शिटकावणी। कायदो हातान घेवप्यांची जातली परमिटा 5 वर्सां खातीर सस्पेंड। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीतान गोंयांतल्यो कोरोना केसी आनी गंभीरतायेन घेवपाचें थारायला। कोविड-19 चे प्रोटोकॉल पाळपाचे बाबतीत आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्यो सुचोवण्यो चालीक लावपाचो निश्चय तांणी केला। लसीकरण मोहीम खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी अदीक गंभीरतायेन चालीक लायतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या सुचोवण्यांचो पुनरुच्चार केला। लोकांनी आपापले भलायकेची स्वताच जतनाय घेवची, घाळपणात दाखोवची न्हय ते म्हणटात। व्यवसाय आणि एसओपी हांचे मदीं समतोल राखून दवरपाचो यत्न करतले अशें तांचें म्हणणें। Everybody is a witness to Honorable Prime Minister's speech, and vaccination is something that he has suggested that we should aggressively go. Countries that have gone in for mass vaccination drives we find have been much better off, where they have completed the thing, and so the cases there have seemed to have dropped to a great extent. But that doesn't mean that if you take a vaccine you are free of COVID. No, precautions you need to take. So as far as Goa is concerned, we are going to go as per the guidelines given by the, we have been told that the SOPs that were issued by the Ministry of Health and Family Welfare to be strictly followed. And similarly in Goa itself, we are coming out with our own SOPs on gatherings and other things, having lesser number of people for any kind of open event or closed door event. So we have to strictly follow that. People should be disciplined. This is not something which is not serious, this is very serious. But same time, like our Chief Minister said, there has to be a balance between economic balance and COVID protocols and such things. So both of us are unanimous on what we are saying. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सामूहिक लसीकरणा खातीर तारखो दिल्यात। त्यो पाळून गांवगिऱ्या वाठारांनी मास व्हॅक्सिनेशनां दितले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। केंद्राची आनी राज्य सरकाराची व्हॅक्सिनेशन मोहीम ह्यो वेगवेगळ्यो आशिल्ल्याचें तो सांगता। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi जीन अनाउन्स केलें की 11 ते 14 वॅक्सिनेशन उत्सव म्हणून ते साजरो केलो वयतलो। म्हणजे बेसिकली इट्स अ मास वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह, अँड along with that mass vaccination drive, we are trying to mobilize at the most maximum what we need to do, and we are trying to see that we make this a success, and also to bring in more people for vaccination, and that is the way we think will be the solution for us to go forward. We cannot lose hope that people are not coming forward. We have to make efforts to see that we reach out to the people, explain to the people. Some people require more explanation, and we need to do that in a very meticulous manner. On a trial basis, we are going to Panchayat. So basically what we have decided, I will read out the Panchayat names where the camps are being held. 11th to 14th is the vaccination utsav, all PHCs, CHCs. We will keep them open continuously for having vaccination drives. That will be handled in a different manner. We have taken Goa Electronics on board also to send voice messages to people, phone calls to go to people, messages to go to people that you are eligible. This is the center where it is available, requesting you to come forward and take the vaccination. पंचायत पावण्यार खंयच्या दिसा वॅक्सिनेशन जातलें ताची भलायकी मंत्र्यान वळेरीच दिल्या। पळयात। At the moment, the camps that are going to be held, where we are mobilizing people actively, along with certain volunteers, are in Reis Magos, which will be held on Saturday, Pilen on Sunday, Penada Franca on Sunday, Pirna on Sunday, Thane Sattari on Sunday, Nagargaon on Sunday, Nashnola on Sunday, Mandre on Saturday, Morji on Sunday, Narve on Sunday, Parra on Monday, Orshel on Sunday, Sukur on Saturday, Merces on Sunday, Warkhand on Saturday, Korgaon on Sunday, Velgaon on Saturday, Pali on Sunday, Magir Lolia on Saturday, Poingini on Sunday, and Kolem on Saturday. Our team will be today cross-checking all the infrastructure that is required.
And that panchayat level, at that panchayat point, we will be uploading all the data there, whatever is required as per protocol, and we will be taking this vaccination drive to the doorstep of the people. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. तरणाट्यांमध्ये कोविड-19 पॉझिटिव्हिटीच्यो केशी दिसून येवंक लागल्यात. देखून 18 वर्सां आनी वयल्या पिरायेच्या तरणाट्यांक वॅक्सिन दिवपाच्या फावरात आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्र्यान शुक्रारा सांगले. तरणाट्यां कोविड-19ची लक्षणां दिसपाक लागिल्ल्यान 18 वर्सां आनी ताचे वयले पिरायेच्या तरणाट्याकय वॅक्सिनेशनां दिवची अशें आतां हेर राज्यांकय दिसपाक लागलां. फाटल्या 24 वरांत तरणाट्यांक इन्फेक्शन जावपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्याची नदरेक आयला. तरणाटे पार्ट्यांक वचून हेरां मदीं मेस्तुरात जातात. SOP पाळिनात. देखून बादिकारांच्या आंकड्यांत वाड जायत चल्ल्या अशें दिसून आयलां. That is only Government of India's call. We can't take any call. No, CM can write. CM, Prime Minister has asked all the Chief Ministers to make their suggestions. So our Chief Minister also will make suggestions. I feel it should be, because younger people also are getting infected with this strain. 18 and above. फाटल्या 24 वरांत भारतांत दिसपट्टे केशींचो आंकडो 1,31,968 जाला. एकूण आंकडो 1,03,00,000 पावला. एका दिसांत लाखभर पेशंट सांपडपाची फाटल्या 5 दिसांतली ही चवथी खेप. आतां मेरेन 1,67,642 लोकांक मरण येयलां. 24 वरां भितर मरण येवप्यांचो आंकडोच 780 जाला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सरकार टॅक्सीवाल्यांच्या सांगण्याप्रमाण चलचे ना. टॅक्सी सेवा बंद करपाक मेळची ना. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. थळावे टॅक्सीवाले इत्सूक आसात जाल्यार तांणी ॲपाचेर आधारीत सेवा सुरू करची. सरकार अर्थीक मजत दिवपाक तयार आशिल्ल्याचे माविन म्हणटा. खाजगी टॅक्सीवाले बुधवारच्यान संपार गेल्यात. गोवा मायल्स स्क्रॅप करची ही तांची मुखेल मागणी. सरकारान फुकट मिटर बसोवन दिवपाची तयारी दाखयल्या. अशें आसलें तरी टॅक्सींक मिटर बसोवपाकूच तांचो विरोध आसा. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, हे सगळे जे टॅक्सीवाले स्ट्रायकार म्हूण आसा, दे हॅव नो रिजन टू रिजॉर्ट टू एजिटेशन. हियर इज अ रेस्पॉन्सिव गव्हर्मेंट. हांव हेच हॉलान तांकां मेळ्ळलो लास्ट टायम. तेणी जे तेंचे सगल्यो ग्रिवेन्सीज आसल्यो त्यो लिस्ट आउट केल्ल्यो. ते उपरांत आल्तिना एलॉंग वीथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळलो. आनी तेन्ना ते पयले कंडिशन घालताले, स्क्रॅप गोवा मायल्स, देन वी वील कम फॉर टॉक. इवन दॅट टायम दे सेड, इवन दॅट टायम तांकां आमी सांगलें, यू कॅनॉट होल्ड अ गन टू आवर टेम्पल. अशें गन धरून खंयचोय सरकार केन्ना आयकपाना, आनी आमी तरी आयकपाना, आनी हांव तरी बिलकूल आयकपाना. एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट एंड एज मॅन्डेटेड बाय मॉट, एज इज एवरीवेअर इन द कंट्री, to put install digital meters for the taxis. पहिले ते म्हणटाले आमी डिजिटल मिटर घालपाक रेडी आहा, आनी सडनली आतां तेंचे इंटेंशन क्लियर जाता. दे हॅव नो इंटेंशन इवन पुटिंग द डिजिटल मिटर्स. गोवा मायल्स इज ओनली एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड. कितें हांवें कंडिशन घालता, स्क्रॅप गोवा मायल्स. हाव कॅन दे पुट सच अ कंडिशन टू द गव्हर्मेंट? एंड वी वील बी tackling it with the iron hand. We will not give in to the demand of the taxi fellows. Genuine demands we have considered. आमी टॅक्स वेव केले, आमी पेनल्टी वेव केली, आमी मिटर फ्री दिता. ते सुद्धा पेंडेमिक टायम म्हूण आमी कांय जोडना म्हूण आमी तेंचे मान्य केले. ऑलमोस्ट 34 crores this government is going to spend ultimately in the installation of the meters. When such a thing is being done, where we have not listened to them. So this particular thing is an attempt being made to stall the installation of digital meters, as I look at it. This is Goa Miles. Goa Miles is only a ruse and an excuse being used not to install the digital meters. My humble appeal, आमचे सगळे टॅक्सीवाल्यांकडे हालती काय नाव मागता. If you have any grievance, please contact my director. He will fix a meeting with me in this very conference hall. Let us thrash it across the table. Essential Services Maintenance Act, till May it is still in force. So taxi service is an essential service.
गव्हर्मेंट विल नॉट हेजिटेट टू टेक एक्शन. टॅक्सीवाल्यांनी समजून घेवपा जाय आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा. They will also be in serious contempt of the High Court if they defy the government and not with one excuse or other not to put the meter. पूण हे पाटी आमी सारके स्ट्रिक्ट येतले आनी टॅक्सीवालो खंयचो इनवॉल्व आहा म्हूण कळल्यार तेंची परमीट जी कॅन्सील जातली परत आमी इश्यू करपाना असले वायलन्स केल्यार. दोज हू डू वायलन्स we will not only cancel their permit, we will see that for the next 5 years they don't get a permit. गोवा 365 खातीर श्याम चारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेलचे शेतकार अडचणीत आयल्यात. शेळपेच्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटातले हळशिकावणे उदक तांणी नाल्यात सोडला. देखून शेतकारांक शेतां करपाक मेळनात. पावसात नाले भरून शेतांत उदक भरता आणि शेतांचो इबाड जाता. पळयात पुराय बातमी. कोरोनाचे महामारीन आधीच शेतकारांची जीण आरती परती करून सोडल्या. तातूंत चामडेचे रोग जात आशिल्ल्यान शेतांनी देंवपाक मेळना. सिवेजीचें उदक नाल्यांनी सोडिल्ल्यान हो प्रस्न निर्माण जाल्ल्याचें ते सांगतात. नाल्यांत सोडिल्लें हें म्हेळें उदक बेगोबेग बंद करचें अशें तांणी मागलां. एक उदक घाण भितर सोडल्या आनी घाण वयल्या नाक जालो उदक एक सोडल्या आपणा जाय तें घेताय आनी साऱ्याला घाताय आनी ऑलतेंच हें पावसां उदक खंय वयता रिवर सालां वयता सारकें थिंगा. पावसां कितें जाता ओवरफ्लो जावन हे शेतां म्हणून तुमगे शेत रोवपा मेळना हांगा. रोयतो कितें कोण भिताय लोक आमगे सगळीं भिताय हिंगा शेतां वचपाक कुसोल म्हणटाय शेतांक. हें आतां गिमा आमी सुकलां पावसां आख्खें ओवरफ्लो सारकें पॉयझन भिताय आनी पांयांक देखून कुसले लोकांगले कितू जावन बरना जालो हाय. आमगे जाणटे बी येवपाची तेंगे देखून आजून पांय कुसोन आहाय घरा कडेन. सेकंडली म्हणटा हेचो हे गायले हेच शिमटाचे कॅनल ते भायर रोटाय आपणा ओराय म्हूण 30 वर्सां जालीं. तूं हिंगा न्हू आख्या गोंया बोलो आहाय ते शिमटा कॅनल 2 पाट उदक मेळटा म्हूण गव्हर्मेंटान हें केलोलें. ते कोणा पयशा आमले पयशान केलोलें उदक ना. उदकूय आमी हो इश्यू हे सिवरेजीचो कांय पावटी पयलो पासून आमी तो घेत आसा कांय वर्सां जालीं. म्हणजे तेक लागून ही आमची शेतां बंद आसा रोवपाची. म्हणजे थिंगा पाव घालपाक जायना. हो तेणी प्लांट म्हूण केल्लो आवडान आसतना 10 वर्सां आवडान आसतना तो प्लांट केल्लो. आतां हो प्लांट पळोवपाक गेल्यार दिस ऑल दीस फल्ट वॉट यू कॉल दीस मडगांवची फकीर बांदाची सगळे तोले येता आनी सिवेज आनी सगळी इपडे हिंगा येता आनी ती तो म्हणटा आतां मुगेली नॉलेज आहा ते प्रमाणे हो प्लांट सारको फंक्शन जायना. हो तो प्लांट सारको फंक्शन जाल्लो हें उदक हांगा उरपान हेणी येवन तेजी सारकी चवकशी करपाची. हो प्लांट हें उदक एवढेन कित्याक वयता. आतां शेतकार सगळे आतां फुडें सरले आमकां ते रोवपा जाय म्हणून हे भुरगे सगळे दाणगे हिंगा आहा ते तांकां जाय रोवपाक. ही पयलीं बंद कर सुवीज बंद कर. सगळे मडगांवकारांक गेले ही सगळी आउटलेट ह्या नाला सोडू आहाय. ह्या नाला सुकतालो एक वर्सा पण नाला कांयच उदक आसनासलें. आतां ही आउटलेट सोडले ह्या नाला आनी हें उदक आतां हिन्या सोडाय. हे आमगे शेतकारान एक आवाज केल्लो हे आमगे शेतां गुवाचें उदक स्प्रेड जाता. आनी आतां हेणी कितें केलां आतां हें फालतू हें प्लांट तयार केलां हे सगळ्यांक पयशे खावपाक आनी हे पावसांत ते डायरेक्ट पोत्तून त्या नाला सुटाय आनी सगळें स्प्रेड जाता शेतां. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. आर्लेम राया सावन फोंड्या वचपी ट्रकाक राया अपघात जालो. गाडये वयलो ताबो सुटून ताणें डिवायडराचेर गाडी ठोकली. मुखार एकूय गाडी नाशिल्ली ताका लागून मोठो अनर्थ टळ्ळो. अपघाता उपरांत थळाव्या लोकांनी धांव मारून ट्रक ड्रायव्हराक वाटयलो. उपरांत उपचारा खातीर हॉस्पिसियोन भरती केलो. मायणा कुट्टरी पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. घाळपणान गाडी चलयल्ल्यान पुलिशेन ट्रकाच्या ड्रायव्हराचेर FIR दाखल केल्या. फुडली चवकशी चालू आसा. अर्देवर माहीत जालो गाडी परती पडल्या तो ड्रायव्हर म्हणटा कितें सडनली कोण मदें येयलो म्हणून पडटली ताका लागून आपण अशें घडलें म्हणटा तेका सेफ करपाक वेगळे गाडी म्हणटा परती पडली. पूण म्हाका दिसता तें जालें ना तो एकी सायडीच्यान आसलो डिवायडर सायड तें व्हील वयर चडोन मागीर ती गाडी परती पडल्या. रातची कोणाक कांय जालें म्हणून बरें पूण हे भाशेन जावपाक जायना न्ही. ड्रायव्हराक कितें फोनाचेर आसलो कितें आसलें तें आमकां कांय खबर ना म्हणल्यार पूण हे भाशेन जालां ती गाडी डिवायडाचेर पडप थंय त्रास जाता वचपाक ब्लॉकेज जाय गावल्यान अशें हेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय. एक्सिडेंट जावन पोल दिसले म्हणून गेले तें कंप्लेन केल्या तितून तेणें हातून पुरान गेले मातसो हे लायन आसता
8 तरी पोल गेल्ले आहा आमी गाडी धरून दिवून तेणी पयशे दिवून घेतले पूण हे पावर डिपार्टमेंटान आपले पोल परत उबी करची आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. गुंड अनवर शेख हल्लो प्रकरणात फरार आशिल्ले दुबावीत व्हॅली डिकॉस्टा आणि अमीर गवंडीक कोर्टान 6 दिसांच्या पुलीस बंद खणीची ख्यास्त सुनायल्या. बिरेस्तारा हे दोगूय दुबावीत पुलिसांक शरण आयिल्ले. ह्या आदी ह्या प्रकरणात पुलिशेन 7 जाणांक अटक केल्ली. अंबाजी जंक्शनाचेर 2 गटां मदीं जाल्ले मारामारेत गुंड अनवर शेखाक बरोच शेपलायल्लो. जिवेशी मारपाचो यत्न तशेंच शस्त्रास्त्र कायद्या खाला पुलिशेन ह्या प्रकरणात दुबाविता आड कागाळ नोंदयल्ली. काल व्हॅली डिकोस्टा आणि अमीर गवंडी हे अनवर असॉल्ट केसीचे एक्यूज पोलीस स्टेशनार सरेंडर जाले. लास्ट 2 महिने ते एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले आनी आमी तांकां सोदताले. सो तांचेर प्रेशर मेंटेन जातकीर ते तांणी एंटिसिपेटरी बेल जो तांणी घाल्लो तो फाटी घेतलो आनी आमच्या फुडें सरेंडर जाले. सो काल आमी आमची इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलां आनी आज आमी तांकां ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्टा म्हऱ्यान प्रोड्यूस केले फॉर पुलीस कस्टडी रिमांड आनी तांकां 6 दीस रिमांड दिल्लो आहा. परत तांकां 15 तारीख हांव प्रोड्यूस करता. कोर्टा मुखार आतां हातोर्डा पुलिसांनी व्हॅली डिकोस्टा आनी अमीर गवंड्यांक दोगांयकय प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान तांकां 15 तारीख पसून पुलीस कस्टडीचे आदेश दिले आसात. तांकां परते 15 तारखेक कोर्टा मुखार परते प्रोड्यूस करून फुडली रिमांडाचे हें जातलें. ताजे मदीं हांव परतो तांचे कडेन उलयलां, तांकां सांगलां की कॉपरेट करात म्हणून. ते कॉपरेट करतात आनी त्या प्रमाणे इन्वेस्टिगेशनाक कितें म्हणटा कळटा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 5 पालिकां खातीर उमेदवारांनी दाखल केल्ल्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया शुक्रारा जाली. हातूंत 451 उमेदवारांचे अर्ज ग्राह्य धरल्यात. 3 जणांचे अर्ज भायर मारले. सांग्यार 43, केप्यां 62, म्हापशां 95, मडगांवां 115 आनी मुरगांवां 136 उमेदवारांचे अर्ज ग्राह्य धरल्यात. मडगांव पालिके खातीर 115 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्ले. शुक्रारा जाल्ले छाननी प्रक्रियेत एकाय उमेदवाराचो अर्ज भायर मारूंक ना. देखून सगळेच उमेदवार सध्या तरी वेंचणुकेच्या रिंगणात आसात. शेनवार हो अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. After scrutiny, the total 115 candidates who have filed their nominations. All of these nominations have been accepted. There have been no rejections. So, in the 25 wards, there are 115 candidates who are contesting the elections. The maximum number of candidates are in ward number 24 with 10 candidates. Ward number 9 with 9 candidates. And ward number 1, ward number 15 and ward number 1 and 15 have 7 candidates each. You can get the detailed report. मुरगांव पालिके खातीर 136 उमेदवारांनी 157 अर्ज सादर केल्ले. 2 अर्ज केल्ल्यांचो दरेकी 1 अर्ज भायर मारला. वेंचणूक अधिकारी सचिन देसायान हे विशीं अधिक माहिती दिली. टोटल आज स्क्रुटिनी स्टार्ट जाली आनी टोटल 136 कॅन्डिडेट्स जे फायल केल्ले तांची सगळ्यांची नॉमिनेशन्स एक्सेप्ट जाल्लीं आसा. जेणी कोणी डबल फायल केल्ली तांचे ऑटोमॅटिकली एकूच एक्सेप्ट जाला. दुसरे आशिल्ले ते ऑटोमॅटिकली रिजेक्ट जाले. सो विड्रॉवल फाल्यां आसा. विड्रॉवल वील स्टार्ट टुमोरो अप टू 3 PM विड्रॉवल करपा जाता. एंड सिम्बॉल आफ्टर दॅट आफ्टर 3 PM आमी अलॉटमेंट ऑफ सिम्बॉल्स करतले एंड सिम्बॉल्स वील बी पेस्टेड एंड ऑल्सो ब्रिफींग वील बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कॅन्डिडेट्स. केप्यां 13 प्रभागांतल्यान 76 उमेदवारांनी अर्ज सादर केल्ले. शुक्रारा जाल्ले छाननी प्रक्रियेत 14 उमेदवारांचे अर्ज भायर मारल्यात. सद्याक 62 उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आसात. केपें पालिके खातीर कितले उमेदवार वेंचणूक लढयतले तें शेनवारान निश्चित जातलें. Nomination started from 31st March and till today we received total 76 nominations for total 13 wards of Kepe Municipal Council.
चड वॉर्डांनी खंयची हितून वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13. हितून चड आसा आनी तुमगे स्कुटनी केन्ना आसतली आनी फाटी घेवपा दीस केन्ना Scrutiny. Tomorrow is the day for the scrutiny, and day after tomorrow is the day for the withdrawal. सांगेच्या प्रभाग क्रमांक 3तल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केल्ल्या उमेदवाराचो अर्ज भायर मारला. पौर्णिमा पंचवाडकारान ST प्रमाणपत्र कर्नाटकाचे लायिल्लें, ताका लागून तिचो अर्ज भायर आयलो. एकूण 44 अर्ज आयिल्ले, आतां 43 अर्ज उरल्यात. Total 48 nominations received. There are total 10 votes, out of which 6 are reserved, and out of 46 nominations, 2 are dummy nominations, and 24 are filed by ladies and 20 by gents. And tomorrow scrutiny will happen, and day after tomorrow withdrawal. And after withdrawal, list of final candidates will be published. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, वास्कोच्यान हिरू महाले, केपेंच्यान रमेश नायक रावत आनी सांग्याच्यान प्रहर सावड्डेकार. मडगावच्या SGPDA मार्केटातले सोपो कोफुसांव सोंपल्या भितर आसा. होलसेल नुस्तें वेवसायीक आनी सोपो घेवप्यां सोपो दर आनी हेर गजालींक लागून वाद चलिल्लो. सोपो कंत्राटदारान सोपो एकठांय करपी भुरग्यांक वळखपत्रां दिवपाचें मान्य केलां. तशेंच होलसेल नुस्तें वेपाऱ्यांनी गोंया भायल्यान वा गोंयच्यान येवपी वाहनां परतून सुरू करपाचें उतर दिलां. SGPDA फिश मार्केटाचे होलसेल फिश ट्रेडर्स आणि सोपो घेवप्यां मदीं बरेच तेंपा सावन कोफुसांव चल्ला. सोपो घेवप्यां कडेन वळखपत्रां ना, नुस्तें विकप्या कडल्यान पयशे दिले बगर नुस्तें व्हरतात, गाडयांचे चड पयशे घेतात, अश्यो जायत्यो कागाळी आसल्यो. शुक्रारा SGPDAन कंत्राटदार आणि फिश ट्रेडर्सां बरोबर बसका घेवन हो प्रस्न जाग्यार घातलो. होलसेल मार्केटा ह्या दिसाले 8 दीस जाले इश्यू जातालो आनी होलसेल मार्गांव होलसेल ट्रेडर्स तेणी नुस्तें हाडले बंद केल्लें नुस्तें हाडपाचें आनी तेणी आमकां SGPDA लेटर केल्ली तांगेले कितें इश्यू आहाय ते ताका लागून आयज आमी मिटींग घेयल्ली होलसेल ट्रेडर्स तांगे चेअरमॅन येयल्लो इब्राहीम आनी आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर मिलाग्रीस दोनी पार्टी हाडून आमी हाची एक मिटींग घेयली. व्हड इश्यू कांय न्हय, दोगांयले पयशा म्हणटा तो तेणें आतां हें केलां पोतो रिपीट करता आमगे पयशा इश्यू ना, आमी तुमी सांगत ते दिताय, तुमी आमकडे रेट हें कर स्लीप दियाय आनी पयशे राय म्हणून पयशा ना तिका तें सॉल्व जालो आहा. दुसरें तेगे इश्यू आहलो ट्रेडर जालो थिंग कामदार सुबेज हाय म्हणून आतां आमी थिंग सिस्टम केलो आहा. एक सायडीन तांकां आमी ट्रेडर्सांक दिलो आहा होलसेल ट्रेडर्स, दुसरे आमी एक सायडीन ट्रॉलर ओनर बोटकारां रांपोणीकारांक दिलो आहा आनी हें सिस्टम सांबाळपाक तांकां थिंगा भुरगीं जाय पडटाय. तेजे भायर आमी पार्किंग भायल्यान लूट जाताली, नुस्त्या व्हरप रिक्षा गाडी येताय धाकट्यो येताय तांकां भायर येताले लूट जाताले, लोकां त्रास जाताले, तांकां भितर पार्किंग दिलां, थिंगाय अरेंजमेंट करपाक भुरगीं जाय पडटाय. हें ताका आमी सांगिलां ते भुरगे कितू घालपाचें कितें तें तेगे काम तें तूं सांगनाका आमकां आनी तो तेजे एग्री जाला. तो स्वताच व्हडली गाडी घालूंक जायनाय, गेटीको जाता तें गेटीको जाता म्हणटकीर थिंगा धाकट्यो गाडी घाताय. तेंच्यो सावथ आनी नॉर्थ दोनी सायडीन धाकट्यो गाडी दवरल्या 4 व्हिलर्स आनी ईस्ट आनी वेस्ट दोनी सायडीन व्हडली गाडी दवरल्या. हेंय तेणें एक्सप्लेन केलां आनी तेजेर तो एग्री जाला. ते भुरगे आहाय 45 सुमार भुरगे आहाय तांकां कार्ड दिवपा लायलें कित्याक तें कोण आहाय भुरगे तें ताका कार्ड दिवपा लाय आनी इब्राहिमाकूय सांगिलां तुगे एसोसिएशनाक कोण आहाय तांकांय कार्ड दी म्हणून. सो आमी ताका सांगिलां आतां तुका तर कोण पयशे मागताय वो कोण नुस्तें वताय तांकां तेन्ना पुलिसाक फोन मार आनी आपय, तेन्ना पुलिसाक फोन मार आनी आपय बाबा हो मनीस आपणाक हॅरेसमेंट करता. सो एटलिस्ट SPDAकूय कळटलें लोकांकूय कळटलें फुडें स्वता कितें आहा तें आम्ही टॉलरेट करपाचें ना. आमी तांकां सांगलां की तुमचे कितें गाडीचे चार्जीस आसा जे 500-300 कितें केला ते आमी दितलेच वराक. आमचे कडेन तुमी 25 लोक ते 40 लोक आमचे कडेन धाडपाक गरज ना. आमी वॉलंटरीली आमची गाडी आज समज 5 वरां भितर रावली जाल्यार आमी हाडून ताका आतीन पयशे तेगे दितले एक आमचे वराचे. आनी जे कितें चार्जीस उणे करपाचे आसा ते आमी हायकोर्टान ऑलरेडी अपील केल्ले आसा. हायकोर्टाचे कितें वर्डिक्ट येतले तेजेर आमी मागीर फुडलें कितें कोर्स ऑफ एक्शन घेतले. तुमचे कडेन कोण एक्स्ट्रा पयशे मागता, कोण तरी नुस्तें मागता, तेगेले भुरगो कोण तरी अशें करता जाल्यार इमिडिएटली तेणें सांगलां तुमी पुलीस कंप्लेन करा, ताचे व्हिडिओ काडा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. उत्तर आणि दक्षिण गोंयात हवामान सामान्यच असले, चढावत तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवलो ना, हवामान खात्यान नोंद केल्या. गोंयच्या दक्षिण आणि उत्तर जिल्ह्यात सर्वसामान्य हवामान असले.
पणजे चडाचड 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 5 दिसांचो अदमास. उत्तर गोंय 9, 10, 11, 12 आणि 13 एप्रिलाक कांय सुवातांनी पावस शिरशिरू येता. फुडले 4-5 दिसांत चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक आसचो ना. दक्षिण गोंय 9, 10, 11, 12 आणि 13 एप्रिलाक पावस शिरशिरू येता. फुडल्या 4-5 दिसांत चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक आसचो ना. हवामान खात्याची शिटकावणी. उत्तर गोंय उत्तरेत 9 आणि 10 एप्रिलाक हवामान खात्याची विशेष अशी सुचोवणी ना. 11, 12 आणि 13 एप्रिलाक कांय सुवातांनी पावस पडूं येता. दक्षिण गोंय जिल्ह्यात 9 आणि 10 वेर हवामानाची विशेष सुचोवणी ना. जोगलां सयत कांय सुवातांनी 11, 12 आणि 13 वेर पावस पडूं येता. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेग वाठारांत नुस्तेमारा खातीर सुचोवणी. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगे सावन 75 किलोमिटरा भितर कांयच सुचोवणी ना. दक्षिण महाराष्ट्र आनी गोंयची दर्यादेगे सावन 75 किलोमिटरा भितर कसलीच सुचोवणी ना. दर्यादेगे सावन 75 किलोमिटरा भितर कसलीच सुचोवणी ना. पणजे शारा खातीर हवामान खात्याचो अदमास. 24 वरां भितर कांय प्रमाणांत मळबात कुपां पावसय पडूं येता. चडांत चड 34 जाल्यार उणेंत उणें 26 डिग्री सेल्सियस तापमान. 48 वरां भितर मळबात कुपां दिश्टी पडटलीं. हलकोसो पावसाचो शिंवर जोगला आनी गडगड. चडांत चड 34 जाल्यार उणेंत उणें 26 डिग्री सेल्सियस तापमान. मुरगांव शारा खातीर हवामान खात्याचो अदमास. 24 वरां भितर मळबात कांय प्रमाणांत कुपां, हलकोसो पावसाचो शिंवर, चडांत चड 34 जाल्यार उणेंत उणें 27 डिग्री सेल्सियस तापमान. 48 वरां भितर मळबात कांय प्रमाणांत कुपां दाटिल्लीं दिश्टी पडूं येतात. चडांत चड 34 जाल्यार उणेंत उणें 27 डिग्री सेल्सियस तापमान. गोवा 365 ब्युरो. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.